दंज महादीदंज मे वाक् मे मनज मे चक्षुष मे श्रोत्रंज मे दक्षज मे बलंज मोजज मे सहज मायज मे जराज मे आत्मा तनोज मे जन्मज मे वर्मज मे कारण मे तारण मे परोभोजन मे जरीराणज मे दंज महादेवंज मे मंत्रज मे वामज मे मज मे भज मे जेमाज मे महिमाज मे परिमाज मे प्रतिमाज मे वर्माज मे भाय सत्यरामरा ग्रंथम पुनर्निग्रंथमंतम मध्येयामयो भवा तदोधारणाय दिहम्या धारयान् धारयन् निरवधिसन्तते सन्ततै हरैरव्यवच्छिन्नै यन्त्य एवं विद्वान् सोयान्त्यहन्ति हर नमः पार्वतीपते हर महादेव मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अम्बदेवाय सर्वाय महादेवाय ते मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय श्री मल्लिकार्जुन देवस्थान सिस्ता गावडोंगरी आणि या देवस्थानाचे 7 वांगडी यांच्यानी सगळ्यांनी मिळून हांगा अष्टविधी कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आसा। हो कार्यक्रम एक्चुअली 1-2-3 वर्सां पयलीं करपा आशिल्लो, पूण आमकां वेळ जालो तरी आसतना आमच्या देवस्थानाचे कमिटी आणि 7 वांगडी यांच्यानी सगळ्यांनी चर्चा करून हो आयज हांगा घडोवन हाडला। ह्या घडोवन हाडपा खातीर आमचे देवस्थानाचे कमिटी आणि वांगडी आमचे तसेच ह्या भागांतले महाजन, कर्नाटकाचे, महाराष्ट्र ह्या भागांतले कुळावी यांच्यानी ह्या कार्यक्रमाक सगळ्यांनी बरे तरेन मदत केली आसा। तशेंच हो कार्यक्रम आसा सकाळी 8 वरांचेर सुरवात जाल्लो आणि हो कार्यक्रमाक आमचे जे भट आसा पुरोहित भटजी, अमोल टेंगसे आणि बाकीचे इतर भट यांच्यानी सकाळी साकून अष्टविधी कार्यक्रमाची सगळी तयारी केल्ली कडेन आसा आणि हो कार्यक्रम आसा आता दनपारच्या समाप्ती पावपाच्या हाजेर आसा आणि हो दिसभर सकाळ सांगून आतां पर्यंत हो कार्यक्रम हांगा चलिल्लो आसा आणि आता समाप्ती पावपाचो आसा आणि सांजे परत जेवले उपरांत आमच्या कमिटीन, देवस्थानाच्या कमिटीन हांगा भागवतचार श्री सचिन भाटवडेकर कडकोली महाराष्ट्र हांचें प्रवचन दवरिल्लें आसा। तशेंच 6 वाजता सांक विष्णू गोपाल शेटगांवकर बुवा मुर्जी पेडणे यांचें कीर्तन दवरिल्लें आसा। तशेंच श्रीस्थळ गांवांतले भजनीक कलाकार आसा तेंच्यांनी भजनाचो कार्यक्रम दवरिल्लो आसा आणि सांची 9 वरांचेर रंगावली पुजा आसा। ताजे नंतर सगळ्यांक जेवणाचो प्रसाद असो करून हो दिवसभर हो कार्यक्रम जो आसा हांगा चलिल्लो आसा। ह्या कार्यक्रमाक आमच्या महाजनांनी तशेंच कुळाव्यांनी खूब तरेन सहकार्य केलें आणि बरे तरेन हो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडलो म्हणून आमी सगळ्यांचे देवस्थान कमिटीच्या वतीन सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करता। तांकां देवस्थान फुडें व्हरपा खातीर असोच तेंचो आमकां आदार येणाऱ्या काळाक लागतलो आणि जरूर दितले अशें धरून चलतात आणि परत एकदां सगळ्यांचे आमी आभार व्यक्त करतात। तशेंच ह्या कार्यक्रमा मदीं आमी जी प्रभावळ जी आसा आमची देवाचें मुखें जें आसा तें आमी नवीन करपाचें कमिटीन आनी वांगड्यांनी ठरयलें। त्या प्रमाणे आमी हो मुख्याचो कार्यक्रमय आयज आमी ह्या कार्यक्रमा मदींच आमी संपन्न केल्लो आसा। आमचें जें मुखें आशिल्लें आसा पळय हें खूब हें आशिल्लें, हय वेट चड आशिल्ली, वजन चड आशिल्लें म्हणून आमी तें परत करपाचो निर्णय घेतलो जेणे करून आमचें ज्योतिर्लिंग जें आसा, आत्मलिंग जें आसा त्या आत्मलिंगाक कसलोच हें पावपा नाका, चड वचपा नाका म्हणून आमी तें आतां जें हें केलां मुखी जें केलां देवाचें तें आमी कमी वजनाचें केलेलें आसा। ह्याय मुख्याक आमकां सगळ्या भाविकांनी आपले तरेन हातभार लाविल्लो आसा आणि तेजोय आमी कार्यक्रम आज ह्या कार्यक्रमा मदींच आमी तो घडोवन हाडिल्लो आसा। ह्या मुख्याक खूब जाणांनी सहकार्य केलें आसा तेंचेय आमी ह्या वेळार आभार व्यक्त करता।